तो आयजूच न्हू, तो सगळे म्हणजे हांव म्हणटा विजय सरदेसाय जो आसा हो आयजूच तेणी स्टेटमेंट केलो असो न्हू, असो तो सीएमाच्या पोतान ते सगळ्या मिनिस्टरांचे रिजायन जाय म्हणटा तो. अरे हांव इतलेंच म्हणटा की जे काम करतात आनी ते लोकां फुडें हाडून दवरतात. खरें म्हटल्यार आयज मोविन सर हो दाबोळे एअरपोर्ट उरचो, म्हणजे कायमचो उरचो, परमनंट उरचो, हेका लागून ते झटलेले आसात. आनी ताका सगळे ताचे मिनिस्टर आनी सेंट्रल मिनिस्टर तांकां साथ दितात. विजय सरदेसाय तो स्टेटमेंट केला पळय कंडेम करता कित्याक सगळे जाण विजय सरदेसाय स्टेटमेंट मी कंडेम करता. ताका एक संविधान पडलेली आसा. आतां न्हू जेन्ना त्या सरकारांतल्यान भायर काडलो पळय, जेन्ना तो अपोजिशन काम करपाक लागलो पळय, ताका आमच्या सरकाराच्या मंत्र्याचो राजिनामो मागपाक अधिकार ना. तो कोण आमकां सांबाळपाक, टॅक्सीकारांक सांबाळपाक, सावथ गोवा सांबाळपाक, गोंय सांबाळपाक आमचो पक्ष सक्षम आहा, पक्षाची लिडरशीप सक्षम आहा. मेन म्हटल्यार आमचो माविन गुजरात सर ह्यो आमकां दाबोलीकरांक ह्या मुरगांव तालुक्याक सक्षम आसा सांबाळपाक दाबोली एअरपोर्ट. आज जेन्ना ताका कोण येयलें की एअरपोर्ट ह्यो उरता, तेन्ना हे स्टेटमेंट घालपाची सुरवात केली. हेच्या पयलीं खंय आसलो विजय सरदेसाय? विचारचो पळय तेणे आमकां येयलो विचारपाक केन्ना एअरपोर्ट वयतलो हे सांगपाक. तेणे आमकां हांची गरज ना. आमचो लिडर विश्वास आहा. हा कितें सगळे विश्वास आमकां. युनायटेड टॅक्सीमॅन एसोसिएशन सगळे मेळून धन्यवाद म्हणपाक येयल्ले. कित्याक लागून हांगा एक सगळ्यांच्या मनात एक भंय आसलो की ते एअरपोर्ट बंद जातलो. विरोधक उलयतात, सदां हे चालू आसता विरोधकाचे उलोवपाचे. ते तेंचे उलोवपाक तांकां दिसता कित्याक लागून खंय तरी आमच्या सराक सकयल हाडपाक जाय म्हणून. पूण आमी जेन्ना सरा कडेन आमचे कितें कसले इश्यू सरान आमकां सदांच फुडाकार दिल्लो आसा. आनी तेच भायर सर आमचे स्पेशल दिल्ली वचून डिफेन्स मिनिस्टर आमचे राजनाथ सिंगाक आनी सदानंद तळवडे भाई आमचे फायल मूव करून थंयसर सेंटराक वचून कितें कशे विशय आहा, एअरपोर्ट आमकां कितें हांगा दोन जाय, मोपा आनी दाबोली एअरपोर्ट, तेजेर लोकांचे कशें कितें पोट भरता ते सरान आपले सगळे मेमोरेंडम बरोवन प्रॉपर जे वचपाक जाय त्या हातून वचून सरान तांकां मोडून दिल्लेलें आसा. आनी सरान जेन्ना आमच्या दिल्ली वचून मांडलें हो एअरपोर्ट हांगा रावतलो तेन्ना आमकां हांगा इतली खात्री दिसली कितें हांगा आमचे पोटाचेर कांय उपेग येवपाक ना. आनी सरान आमकां खरेंच करून दाखयल्या की एअरपोर्ट हांगा रावतलो. आमच्या मनांत पयलींच भंय आसलो की एअरपोर्ट वयतलो कित्याक लागून स्ट्रेंथ थंयचो चड आहा. पूण आतां इक्वल हितून एअरपोर्ट चलता. आनी आमी सगळे आमचे टॅक्सी एसोसिएशन सराक आनी एकदां धन्यवाद म्हणटा कित्याक लागून हांगा दाबोलीम एअरपोर्ट रावतलो म्हणून आमकां संपूर्ण खात्री पडलेली आसा.